वेळसावच्या पारंपरिक शेतकऱ्यांनी कोर्ताली फार्मर्स क्लबान दिल्ल्या मशिनाचो वापर करून भात कापणी केली। शेत सांबाळपाक तशेंच तरणाट्या पिळगेक शेतकी वेवसायाकडेन हाडपाक वावुरपाक जाय म्हूण समाज वावुरपी रॉकवेलचे उलयला। वयल्या भागांत बिल्डिंगो आयल्यात, लोकवस्ती वाडल्या, ताची सगळे सिवरेज उदक येवन सकयल शेतात उरता आनी हाचो शेत लावपाक त्रास जाता। मशिनाय रमता म्हूण शेतकऱ्यांनी खंत उक्तायल्या। आर्डेक्सको खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नायक। हांव सांगपाक सोदितां आमच्या ह्या हिंगोण जे आमी आमच्या लोकांनी शेतकारान रोयल्लें तें बरें भाशेन पिकलां आनी आज आमी तें हार्वेस्टींग करतात आनी हार्वेस्टींग करपाक आमकां कोर्ताली फार्मर्स क्लब हो एक खूब आदार दिता आनी जो तेजो प्रेसिडेंट जावन आहा बाबा आंतोन वाज आमचो MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। आमी इतलें सांगपाक सोदता की आज आमी आमचे पालितोडे शेतकार असोसिएशन इतलें आतां म्हाका 8 वर्सां जालीं हांव चोयता ते भाशेन आमी जायते इम्प्रूव जालो काय। इम्प्रूव इन द सेन्स ग्रीनरी आमी दवरपाक सोदताय आनी जी शेतां रोयन आसलीं ती आमी रोवपाक तजवीज कोताय। स्कुलांक आमी अवेरनेस कोताय, भुरग्यांक आमी दाखयताय की बाबा हो अवेरनेस केलो जाल्यार मुखार फ्युचराक तुमकां तुमच्यान हे भाशेन करपाक जाता। सो हे करपाक आमकां न्हू खूब स्कुलांय आदार दिताय। सो हेका लागून न्हू आमी मिडियाकूय ते माध्यमांतल्यान आमी दाखयताय की येस हे आमी शेतकारांचें असोसिएशन जें आहा तें लोकांक हेल्प कोता। आतां मशिनरी आतां शेतां जालीं तेणें म्हाका सांगलें की शेत रेडी जाली आनी मशीन जाय। सो हांवें आमच्या MLA बाबा आंतोन वाजा प्रेसिडेंट जो कोर्ताली फार्मर्स क्लबाक इल्लो फोन मारलो, तो म्हणपाक लागलो आपल्याक 3 दीस दी, आपण 3 दिसां भितर तुका मशीन धाडटा आनी काल तेणें हें मशीन धाडलें। कित्याक जो आज फार्मर्स क्लब कोर्ताली फार्मर्स क्लब ही मशिनरी आनी वस्तू दिता म्हणून आमकां हें काम करपाक इजी जाता। एग्रीकल्चराक वचपाक जायतें गरजेचें, कित्याक शेतू न्हू दुसरें कितें आनी उठपण कोताय ते आनी 1-2-3 म्हयन्यांनी। सो ते भाशेन न्हू युथां आज आमी पळयताय जाल्यार यूथ जायते मुखार सरले, जावं शेत करपाक, जावं गाय पोसपाक, दूद सप्लाय करपाक। युथां न्हू हो गरज आहा कितें तांकां मुखार हाडून तांकां दाखोवपाक पळयता। ते भाशेन एज अ सिनियर सिटीजन आमचे ग्रॅनी आमचे पयलीं लोक रोयतालो तेन्ना ही सगळीं ड्राय आसतालीं, शेतां चलोन वयतालीं, कसलें उदक दिसना आसलेलें। सो गरज पडल्यार शेतांक उदक लायताले, पूण आतां तें ना, आतां शेतांक उदक जाता। हें कितें आमी पळयलां ते भाशेन आनी एग्रीकल्चरानूय बी इन्स्पेक्शन बी केलां, आमकां दिश्टी पडटा हें शेतां आज उदक जावपाक जेन्ना आज बिल्डिंगां येयले सगळ्यांची ड्रेनेज सिवरेज न्हू शेतां येता आनी ताका लागून हो कॉज आज आमच्या गोंयांत सिवरेज ना, सिवरेज प्लांट ना, थोडे कडेन आहा आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवरेज प्लांट ना। सो तें उदक खूंय वयतलें, सो त्या उदकाचो हीत भितर जाता। जेन्ना टॅक्नोलॉजी वाडवता, लोक वाडवता, आतां हांव काल चयतालो मुर्मुगांव थिंगा सिवरेज प्लांट आहा पूण तो ओवरफ्लो जाता। तो ओवरफ्लो कित्याक जाता, आतां लोक वाडवला, सिस्टम चेंज जाला, सो ते भाशेन तेन्ना ही पायपाय चेंज करपा जाय। उरता आनी सगळे दोनी सायडींनी पाड शेतां आनी हांव ते मदीं शेत एकटेंच रोवपाक वयता आनी खूब त्रास जाता त्या शेताक लागून। रोवची ना काय सोडची अशें दिसता, उदक सदांच आसता तेका, दोनी सायडीन पाड आसा। कितें मागता तुमी? ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा कितें तरी आमकां सुविधा दिवपाक जाय, उदक देवपाक नाजाल्यार कितें तरी जावपाक। भितर रोमता भितर सो स्टक जाता, त्या खातीर म्हाका दिसता हें उदक आतां वयर खूब घरां जाल्लीं आसा, म्हणल्यार जुवारी नगर सांकवाळ सायडीच्यान ती सगळीं हें उदक सगळें हांगा येता तें आनी तें उदक सकयल्यान येवन हें आमच्या शेताक अजून असो उदक आसा, नाजाल्यार हें सगळें ड्राय आसतालें शेत। वांयगण म्हणल्यार ड्राय आसतालें आनी उदकाक आमी तळमळटाले उदक जाय म्हणून वांयगणा टायमार, पूण आतां ना कशें दिसता, उदक चड जाता। आतां सद्या तरी हें भितर जाता मशीन, हार्वेस्टींग मशीन। म्हाका दिसता हें उदकाचें कितें सेवरेज आनी सगळें उदक लोक चड जाल्ले त्या खातीर हें सेवरेजाचें म्हाका दिसता पोंदच्यान उदक हांगसर वयर सरता, कित्याक ही सकयल जमीन सकयल आसा आनी ते घरां आहा तीं उंच आहा, जिल्ला जुवारी नगर आनी त्या सांकवाळी।